हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशां मदलो वेंचून काडतात आनी मनशांचे तर्फेन देवा होजेर सेवा करूंक पातकां खातीर काणीक आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तस अस्कत जाल्ले नेमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवाळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशे परजेच्या पातका पासत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटयसय. आरोना बरे देवान आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परे क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाचे वडवीक आपणे जावन घेतले न्हय. भागार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हणलां, तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतेल्या लागीं भोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतर पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमला. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक सांगलें, म्हज्या उजव्याक बोस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुजे पांयासन करतलो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजे पदवेचो राजदंड भायर धाडटा. तुज्या दुस्मानां मदें रावन राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तुज्या जल्माच्या दिसा थावन राजपदवी तुजी, गर्भान थावन तुज्या तरणाटपणाच्या फांत्या थावन पवित्र वडवीक तुजी. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान सोपत दिला आनी आपले मन तो केदींच बदलचो ना. याजक तूं ससनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक पावटी जुवांचे शिस आनी फारिसेव उपास पाळटाले. तेदवान थोडे जण जेजू सरशी येवन अशे सवाल करी लागले. जुवांचे शिस आनी फारिसेवांचे शिस उपास करतात, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसतना काजाराच्या वोवळ्यांनी उपास करीत हावे? बिलकुल ना. होरेत तांचे सांगाता आसता पर्यान तांणी उपास करूंक जायना.
हरेताक तांचे तावन खाडन वरचे देश येतले आनी थबळ ते उपास करतले। कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या थावन पिंजोन वेता आनी फाळो आनीकी व्हड जाता। कोणी नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना, भरीत बी जाल्यार सामडी फुटतात आनी वायनी पाजरोन वेता आनी सामडी पाड जातात। नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी भरेसय। देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्त।